बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या दुखा वेळार प्रमुख जावन आमी देवाक लागीं सरता आनी आमच्या कश्टांक देवाचो आधार मागता. पूण जायते फावटी आमच्या अनुभवांत आमी जाणाव देव आमचें मागणें आयकना. तो मौन आसचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जायते फावटी देवाचें हें मौनपण आमी सूख समजता आनी देवातावन आमी पयस वेता, भवरतावन आमी पयस चलता. आयची शुभ वार्ता निरंतरी मागणें करूंक, देवाच्या मौनपणा मुखारी आमचो भावार्थ उणो करिनासतना मागणें तें मुखारसून व्हरूंक आनी देवाची व्हड काकुळत दया अनुभव करूंक आपोवणें दिता. हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना भावार्थान मागणें मुखारसून व्हरची ती कृपा, मागण्यांचें जिवीत कश्टां मदें जियोवची ती कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. ह्या पोनशेताचो पात्रोन सान लॉरेन्स देवातावन ही कृपा आमकां दिवून दी म्हणून ताची मजत ह्या वखदां आमी मागून घेवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंवकार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमी तुका वागणटा.
क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्षसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचे बरें न्ही हांव ताका पावत असली सांगातीण करून दितलो आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातये दावन सर्व मनजाती आनी अंतराळी सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं जें नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंचं नांव तांचें जावंक जाय आसलें मनशान सर्व जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका पावत असली सांगातीण मेळ्ळी ना तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताजी एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा दावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडांचे हाड आनी म्हज्या मांसांचें मांस नांव तिजें नारी कित्याक नारा दावन तिका काडल्या देखून दादलो आपल्या बापाय आवयक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली पूण तांकां लज दिसनातली देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार आणि ताची वाटेन चलता ती सुभागी तुझ्या हातांच्या कष्टांची
तुका खावंक मेळटले, तूं सुकेस आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेस्परा पियेताती सुभागे. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडां तुजी पती फळादायक दाखवाली परी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी बसतली. सर्वेस्परा पियेताती सुभागे. सर्वेस्पराचे भेंबिरांत असलेल्या असले बाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालून सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसालेमाची शुभांपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्परा पियेताती सुभागे. सर्वेस्परा पियेताती सुभागे. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवान तुमचे थंय लायलेले आनी तुमकां तारण दिवंक सोदता तें उतर नम्रतेन घेया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू थंयसो भायर सरून तीर आनी सिदोन प्रांत्या गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणायकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण तांच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरून ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसर लागुल्लो. ती एक अनभवार्थी जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांत्याची. आपले दुवेक लागुल्लो देंवसार धांवडे जाय म्हणून ती पारातूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलीं भुरगीं खावन दादोशी जावन दीत. भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक उडोवचें सामान न्हय. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज धनिया. तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आसले सुणी खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वचचेत. तुजे दुयेंसो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदून आसली ती तेणें देखली. तिचो देंवसार सुटुल्लो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी जायते मागता आनी जायते मागच्या जायत्यांक तांच्या मागण्यांक मेळची जाप म्हळ्यार देवाचें मौनपण. देवाच्या ह्या दिसत्या मौनपणा मुखारी एक दीस देव
हांवें मागलें खंडीत आयकनासतना रावचो ना म्हळ्यार भावार्थान कोण मागणें तिरासानेन मुखारसून व्हरतागी ताका उपरांत मेळची जाप म्हळ्यार स्त्रिये धुवे पुता व्हरतो तुजो भावार्थ तुवें मागलें आतां घे. वय कोण मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवाच्या मावनपणा मुखारी मागणें मुखारसून व्हरता तो भावार्थाचे परिक्षेंत पास जाता आनी देवातावन ताणें आशिल्लें आनी जायते फावटी ताणें आशिल्ल्याच्या की वर्तें जोडून घेता. आयची सुवार्ता हें सत आमकां स्पश्ट करता. आयचे सुवार्तेंत जेजून तीर आनी सिदोन प्रांतांत आसचे विशीं आमी आयकलें. हे प्रांत जेंतिलांचे प्रांत. आमी उत्पत्ती पुस्तकाक फाटीं गेल्या जाल्यार थंयसर 10व्या अवस्वरांत 15व्या वाक्यांत अशें आमकां वाचूंक मेळटा. कानानांक जल्माले सिदोन हो मलगाडो आनी हेत. वय मोगाच्यानो ही कानान घरांची संतत भोव व्हड आसली आनी जोशवाच्या आनी नितीकर्तांच्या काळार इस्रायेलांनी कानान देश स्वाधीन करच्या पयलें तांची व्हड दुस्मान जावन आसली. ही संतत केवल जेंतील अनुभवती न्हय, बोंब्या पुजा करची मात्र न्हय, अनैतीक कामां करची मात्र न्हय, सडकन तिका इस्रायेलां कडेन व्हड दुस्मानकायेची चरित्र आसली. ही संतत इस्रायेलाची व्हड दुस्मान जावन आसली. जणवायेचो पुस्तक आमी काडलो जाल्यार तातूंत 12व्या अवस्वरांत हे कानान संततेन कर्ण आसली सगळीं अनाचारां आमकां वाचूंक मेळटात. तांच्या अनाचारांचे पट्टेस थंयसर आसा म्हणून म्हणयेत. हे अन्य देवांची पुजा करतले मात्र न्हय, ल्हान भुरग्यांक सयत सॅक्रिफीस भेटोवन आसले. आनी आमी म्हणयेत ती संतत खोट्या लोकांची एक निशानी, खोट्या लोकांचो एक गुर्त जावन आसलो. वय मुखार बाबांनो आनी भयणीनो, हे संततेक सेरवाल्ली ही स्त्री हे सगळें कळीत आसोनूय कितें करता, ती जुदेव जावन आसलेल्या जेजू सरशीं येता. जेजू सरशीं येवन ती काकुळट मागता. तिचे धुवेक लागलो देंवसार ताणें सोडय जाय म्हणून परतता. आमी हेंच घडीत मातेवाचे सुवार्तेंत आसलें आमी वाचल्यार थंयसर आमी पळयता ती स्त्री जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणून उलो मारता. एका रायाळ नांवान ती जेजूक उलो मारता. आनी हे नांव उसारून ती स्त्री कितें करता गे म्हळ्यार जेजूक एक राय, मेस्सिया, इस्रायल लोकांचो सोलयणार हो मान ताका दिता. वय मुखार बाबांनो आनी भयणीनो, असलो मान जेजू सोबे आसलेल्या हेरां तावनी जेजूक जायते फावटी मेळिल्लो ना. ताच्या सांगात आसलेल्या जुदेवांनी सयत ताका तिरस्कार केल्लो, इन्कार केल्लो. पूण ही स्त्री, जेंतील स्त्री जेजूक वळखता.
तिणें जेजूक विशेष मान दिवन काकुळतू मागोवन केल्लें मागणें कितें जालें? वय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता थंयसर तिका मेळ्ळें जेजूचें मौनपण मात्र. जेजून तिच्या मागण्यांची निर्लक्ष्य केली. तुमकां कोण तरी इतलो गौरव दिवन तुमचें तावन कितेंय विचारीत जाल्यार खंडीत जावन तुमकां साद्य आसलें तुमी दिनासतना खंडीत रावनात, तुमी मौन रावनात. पूण हांगासर जेजून मौन रावचें हें जेजूचें वर्तन निश्ठूर, कठोर या रूढ तशें आमकां दिसता. परत मातेवाच्या वांजेलांत आमी हें गडीत वाचता आसतना आमी पळयता थंयसर आसलेले शीस जेजू लागीं म्हणटात, हे स्त्रियेक तूं दांड सोड, ती आमच्या फाटल्यान बोबो मारन येता. त्या शिसांक तिच्यो बोबो आयकून इराराय जावन गेल्ली आनी ती जंतिली जावन आसली म्हणून त्या शिसांक एका रितीचो कांटाळो ते स्त्रियेचेर आयलो कळना आनी हाका लागून ते स्त्रियेक धाड म्हणून जेजू लागीं ते परतात. पूण मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता जेजू तिच्या मागण्या मुखार मौन रावता वय. तिचे मागणे तिरस्कार केल्ले बरें आमकां दिसता वय. पूण आमी पळयता जेजू तिका बिलकुल पयस धाडिना. पूण शीस त्या जेजू लागीं तिका पयस धाड म्हणटा आसतना जेजू एक जाप दिता आनी ही जाप आमकां मातेवाच्या त्या सुवार्थेंत आमकां वाचूंक मेळटा. तो म्हणटा, म्हाका सुकोवन गेल्ल्या इस्रायेलींच्या बकऱ्यांक म्हणून मात्र धाडलां. वय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें जेजू मेस्सिया ह्या संवसारांत इस्रायेलाच्या घराण्या खातीर मात्र आपूण आसा म्हणून म्हणटा. तो हेर जेंतिलांच्या प्रांताक गेल्ली द्रश्टांतां आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. तरी आमी जाणाव जेजूच्या ह्या उतरा मुखांत्र ताचें पयल्यान पयलें मिसांव आसलें त्या प्रांतांत आसल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां खातीर, सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक पाटी हाडचे खातीर. आनी ताचें मिसांव ह्या संवसारांत आसता आसतना तें जेंतिलांक न्हय आसलें. बगार ताचें मिसांव इस्रायेलीतांक आसलें, सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक तें आसलें. हे दिशेन इल्ली चरित्रां आमी पळयल्यार ह्या विशयांत आमकां सडीत समजूंक साध्य जाता. आमी पळयता चरित्रेंत 8व्या शतमानांत असिरिया घरांनी इस्रायेलाचेर दाड घाल्ल्या वेळार इस्रायल सगळ्यांनी शिंपडून गेले. 722 इसवे बोवारे उत्तर राजधानींत आसल्या त्या इस्रायेलीतांच्या 10 कुळयांक तांणी बळान बलात्कारान म्हळ्यार बरें गडेपार केलें. आनी आमी पळयता हाका लागून ती इस्रायल परजा सगळ्यांनी शिंपटून गेली. आनी असिरिया घराणें कितें केलें म्हळ्यार त्या जाग्यार इस्रायेलीत आसलेल्या त्या जाग्यार जेंतिलांक हेर राष्ट्रांच्या लोकांक वस्ती करूंक अवकाश करून दिलो. आनी तशें ती जेंतिलां जावंक पावली समारिया घरांची पुर्वजां. आनी जेजूच्या काळार जुदेवा मदें एक बरवसो आसलो. आनी तो बरवसो कितें म्हळ्यार अशें त्या काळार शिंपटून गेल्ल्या इस्रायल लोकांक सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक एक दीस देव मेस्सियाक धाडन सांगाता हाडटलो म्हणून. आनी असलो बरवसो तांकां आसलेल्या वेळार जेजूय तेंच म्हणटा, हांव त्याच खातीर आयलां. पयल्यान पयलें शिंपटून गेल्लेल्या त्या इस्रायल परजेक एक करूंक सांगाता हाडूंक म्हणून हांव आयलां. आनी वय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो,
तवळ देवाचें राज स्थापीत जातलें म्हणून थंयसर त्या लोकांक बरवसो आसलो आनी तो बरवसो ह्या उतरा मुखांतर जेजू तांकां दिता. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, मातेवाच्या सुवार्थेच्या अखेरीक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर जेजू कितें करता गे म्हळ्यार सकट राष्ट्रांक म्हजें शीस करा म्हणून थंयसर तो शिसांक धाडटा. वय जंतिलांकी शीस करा म्हणून तो धाडटा. तो केदाळा धाडटा न्हय ताच्या पुनर्जिवंतपणा पयलें, बदलाक ताच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत. हे सल्वासवांचें एक क्रम जावन आसलें. ही सल्वासवांची एक मांडावळ जावन आसली आनी ही मांडावळ आमकां रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत वाचूंक मेळटा. पयलो आवस्वर आमी काडलो जाल्यार 16व्या वाक्यांत थंयसर सांत पावल म्हणटा, हे सुवार्थ विशयांत हांव लजाना, कित्याक सतमंतल्या प्रति एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकी थारान दितेली देवाची सकत ही. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या सल्वासवांच्या योजनांत कितें आठापण आसलें गे म्हळ्यार सल्वासांव पयलें जुदेवांक आनी उपरांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत तें हेरांक. आनी वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हें उतर आयकल्ली ती स्त्री कितें करता, तिका निराशेन फाटीं वचचें येतें आसलें. कित्याक म्हळ्यार पयलेंच जेजून तिचे मागणें तिरस्कार केल्लें आनी आतां तो ताचें मिसांव केवल सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक इस्रायलितांक मात्र म्हणून थंयसर तो सांगता. पूण ती स्त्री जेजूक सोन वचना. बदलाक ती जेजू कितें करता, ती सुवार्थेंत आमकां आयकूंक मेळटा, ती जेजू समोर दिंबयेर पडटा. दिंबयेर पडचें म्हळ्यार ती जेजूक आराधन करता. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, मागणें तिरस्कार केल्ल्या, आपूण तुजे खातीर येवंक ना म्हणल्या त्या जेजू समोर ती दिंबयेर पडटा आनी तोच देव म्हणून ती आराधन करता. इतलें केल्यार परत जेजूची प्रतिक्रिया कितें? जेजू म्हणटा, भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समान न्हय. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, वय तो म्हणटा भुरग्यांक काडचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समान न्हय. आनी आमी पळयता सुणी म्हणलो शब्द आतां जाल्यार तो अवमानाचो. कसो तो आतां अवमानाचो गे, तो वळी तो अवमानाचो शब्द जावन आसलो. हाका दाखले पवित्र पुस्तकांत आसात. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयलें जाल्यार 3रो आवस्वर 2रें वाक्य थंयसर सांत पावल अशें म्हणटा, त्या सुण्यांची तुमी सत्राय करा, खोट्या इराद्यान सुन्नत म्हणून सांगून विश्वेस लुंवतेल्यांची सत्राय करा म्हणटा. जे कोण सुन्नत सल्वासवांक गरज म्हणून सांगून आसलें तांकां तो सुणी म्हणून आपयता. तो तांकां अपमान करता. परत जुवांक केल्लें उगडापणाचें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार थंयसर 22व्या आवस्वरांत 15व्या वाक्यांत अशें बरयलेलें आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर अशें बरयलां, पूण सुणी माट मंत्रवादी, व्याभिचारी, कुणीगार, बोंब्या पुजा करतेले आनी सर्व दागालबाजी शहरा भायर आसतलीं ती सर्गींच्या राजांत आसची नात. हांगासर सुणी म्हणून कोणाक सांगलां गे म्हळ्यार पातक्यांक सांगलां. पातक्यांक सुणी म्हणून वोलावची ती एक रीत जावन आसली. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर जेजू कितें करता गे म्हळ्यार एक ओपारी मुखार तो इस्रायलितांक भुरग्यांक सरी करता आनी मेळ्या जंतिलांक सुण्यांक तो सरी करता. आनी देखूनच जेजू म्हणटा, इस्रायलांचो उंडो काडन सुण्यांक, ह्या जंतिलांक, ह्या पातक्यांक दिवचो सारको न्हय. तुमी पळयता तुमच्या घरांनी एक क्रम आसा, एक मांडावळ आसा. पयलें तुमी जेवतात, पयलें तुमच्या भुरग्यांक तुमी वाडटात आनी उपरांत
बुशेंत उरलेलें आनी ताका इल्लेशें मोटकेंतलें घालून मागीर तुमी सुण्यांक दितात. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, साल्वासावांचे चरित्रेंत ती अशीच एक मांडावळ आसली, पयलें जुदेवांक आनी उपरांत जेंतिलांक. पूण इतलें सांगल्या उपरांत ती स्त्री कितें करता? ती वेता गे, तिची प्रतिक्रिया कितें? ती आनिकी जेजू सांगाता रावता. इतलें जावनय ती जेजू तावन पयस वचना, बदलाक ती जेजू सोबें रावता. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, रावता मात्र न्हय, ती एक वर्ती भावार्थाची जाप दिता. ती म्हणटा, सुणी सयत उरलेलें खातात न्हय, सुणी सयत उरलेलें खातात न्हय. आनी आतां जेजू जाप दिता, भाये व्हरतो तुजो भावार्थ. वय आनी त्याच परा तिची धूव गूण जाता. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर कितें जाता? दोन संगत्यो ह्या वखदा आमी मतींत दवरूंक जाय. पयल्यान पयलें मगळ भावांनो आनी भयणीनो, परन्या सोल्ल्याक आमी गेल्या जाल्यार इजाया प्रवादी पयलेंच जेंतिलांच्या कन्वर्टरपणा विशांत एक प्रवाद करता. आनी ताच्याकी पयलीं आमी गेल्या जाल्यार उत्पत्ती पुस्तक आमी काडलो जाल्यार थंयसर 12व्या अवस्वरांत अशें सांगलेलें आसा, अब्राहमा उद्देशी सर्व राष्ट्रां आशिर्वादीत जातेलीं. देवाचो आशिर्वाद केवळ जुदेवांक न्हय, बदलाक सर्व राष्ट्रांक जेंतिलांक सयत वेतलो म्हणून थंयसर सांगलेलें आसा. आनी हाका लागून मगळ भावांनो आनी भयणीनो, एक बरवोसो इस्रायेलींतांतय आनी हर एकल्यांतय आसलो तो. कितें गे म्हळ्यार संवसाराची सर्व राष्ट्रां खंयच्यागी एका हंतार ती कन्वर्टर जातेलीं. संवसाराची सर्व कुटुंबां, भुमींतली सर्व कुटुंबां एक दीस जेजू थंय खऱ्या देवा थंय फाटीं परतातलीं. आनी उपरांत आमी पळयता द्वितीनियम पुस्तकाक आमी गेल्यार थंयसर 23वा वस्वर 1-3 वाक्य आमी काडलें जाल्यार तांच्या तेंपलांत कोणे सकट प्रवेश जावंक नजो म्हणून निर्बंध घाल्लो आसलो. थंयसर तेंपलाक येवंक जेंतिलांक अवकाश नासलो, केवळ इस्रायेलींतांक मात्र आसलो. आनी त्या तेंपलांत सेवा करूंक, एक याजक जावन सेवा करूंक केवळ सुनत जाल्ल्यांक मात्र अवकाश आसलो. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, पूण इजाया प्रवादी थंयसर कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ताच्या 56व्या वस्वरांत 6-7वें वाक्य आमी काडलें जाल्यार थंयसर तो म्हणटा, साल्वासावांच्या काळार परगावी सयत तेंपलाक येतेलीं, मात्र न्हय तांचे मदले याजक जावन सयत सेवा दितेले. आनी तोवळच्या काळार इजाया प्रवाद्याच्या आयकोप्यांक ही संगत आयकून आजाप जालें जावयेत. हें कशें साध्य म्हळें सवाल तांचे मतींत आयलें जावयेत. हें कशें सादगी म्हळ्यार मगळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस देव ताचें घर सर्व परजांक मागण्यांचें घर करता. आनी ही उतरां आमकां खंयसर आयकूंक मेळटात. माथेवांच्या वांजलाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर जेजू देवाळ शुद्ध करता आसतना तो ही उतरां उल्लेख करता. म्हजें घर सर्व परजांक मागण्यांचें घर जातेलें. हांगासर सर्व परजां म्हणून सांगलेलें आसा, निजायकी तें सर्व राष्ट्रां. आनी राष्ट्रां म्हणलो शब्द पवित्र पुस्तकांत जेंतिलांक उद्देशून सांगुल्लो आसा. आनी मगळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूय हेंच आशेता म्हणलें ताणें देवाळान सांगलेल्या त्या उतरां मुखांत्र आमकां कळीत जाता. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस देवाच्या घरांत सकट लोक सांगाता मेळटलो म्हणलो तो बरवोसो आसा. हो बरवोसो परत किर्तनगर आपल्या किर्तनान सांगता. 67 किर्तन काडलें जाल्यार 8व्या वाक्यांत हें किर्तन जायते पोटी आमी गायलेलें आसा. सर परसा तुका हरसूं देवा,
सर परसां तुका हरसूं. सर परसां म्हळ्यार सकड लोक. आनी हांगासर मगळ बाबान आनी भयणीनो कितें जाता ह्या स्त्रियेच्या निरंतर मागण्यांक लागून तिच्या हटाक लागून भावार्थाक लागून कितें जाता जें जंतिलांक केदाळाय फाटल्या काळार मेळा जाय आसलें, उपरांत मेळा जाय आसलें, जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत मेळा जाय आसलें, जेजून त्या शिसांक धाडल्या उपरांत मेळा जाय आसलें, त्या सांत पावलोच्या मिसावांत मेळा जाय आसलें, तें आतां मेळटा. तें ह्याच काळार मेळटा. जेजू ज्या काळार आसलो, जेजू संवसारांत आसलो त्याच वेळार मेळटा. ही जावन आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो भावार्थाची सकत. ही जावन आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो भावार्थाची सोबाय. वय जें कितें उपरांत ते स्त्रियेक मेळा जाय आसलें तिच्या भावार्थाक लागून तें आतांच मेळटा. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या भावार्था वरवीं भावार्थान निरंतर मागणें केल्ल्या वरवीं ही सकत देवाचें बरेंपण आमी वेळा पयलेंच जोड घेवंक शकता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ही स्त्री जावन आसा आमकां एक देख निरंतर मागण्यांक भावार्थाच्या मागण्यांक. वय देव आमकां दितलोच म्हणल्या भावार्थान कश्टामध्ये देवाच्या मौनपणामध्ये मागणे मुखारसून व्हरूंक, मागण्याचें जिवीत मुखारसून व्हरूंक, भावार्थान दृढ आसून मुखारसून व्हरूंक आमकां ही एक स्त्री देख. हे स्त्रियेची देख घेवंक आज जेजू आमकां उलो दिता. हे स्त्रियेची देख घेवन आमचेंय भावार्थी जिवीत, आमचेंय मागण्याचें जिवीत त्याच स्त्रिये प्रमाणे करूंक आमी मुखार सरया. आनी ह्या पासून देव ताचो व्हड आदार कृपा बळवंत सकत आमकां फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान मुखारसून व्हरता आसतना आमी मागया. काकुळते सभा पळय आमची मागणी आयकता ताचे समोर आमची मागणी बाबार्थान दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक जेजून प्रगट केल्लो आनी जियेल्लो मोगाचो उपदेश उतरांनी तशेंच करण्यांनी जियोवंक आनी प्रगट करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकारभारांनी परजेच्या दिसा पासत वावुरचें काम करता आसतना लोकांचें बरेंपण मोतीन दवर लोकांचे सगळे अभिवृद्धी खातीर सेवा भेटोवंक वावुरशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशांतल्या गरजेवंतांचे कश्ट समजून तांकां आमचे तांकीची कुमोक करूंक आमचें तें बरें मन रुपीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांचे कश्ट हाळू कर तांकां बरी भलायकी लाभय सांगता तांच्या मोगान सेवा साकरी करतल्यांक उर्बेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या मिसाक हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचो भवार्थ जिवाळ करूंक आनी माया मोगान जियोवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या सान लॉरेन्साच्या बाजिलिकाक भावार्थान येवच्या सर भक्तिकांचेर बाजिलिकाच्या प्रगतीच्या कामांचेर बाजिलिकाची जबाबदारी काणगेल्ल्या रेक्टर बापांचेर सहाय्यक विगारांचेर नोवेनाच्या दिसांनी मीस भेटोवन अर्थभरीत प्रवचन दिवच्या सर याजकांचेर दानींचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे. भावार्थान मागोवंक आनी भावार्थान मागण्याचें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी तुजो व्हरतो तो मोग व्हरती ती दया भावार्थाचें फळ जावन आमी अनुभव करूंक तूं आमकां सोमेस्तां फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. आणि घेऊन आम्ही आयल्या
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमने तोंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रग साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रग साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. तोळमारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवंक दिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जराडे जग आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवच्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माया मोगासून एकोडस गुर जावन एकामेका शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यांत ती निजावन सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Swami
मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा बहिणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उघड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयल्लें जावन आसात. मानादेक बापो सुनील वेगास, मंगळूरू फजीर फिरगजेचे ते फिरगज याजक, तुमच्या नांवें तांचो आभार मानता. देव बरें करो म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका Sa Loresak magne, e Saitevon martira sa Loresa, तरण्या पॅरिस पवारता खातीर कठीण कस संचीव दिल्या, आयकमचे कालते मागणे, वरत्या पातयेणेन आमी तुजे सरशी आयल्या, जिवो वाडत तेर बरोबर वसो, देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे ते परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपणाने दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टांत मरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभावार्थ्यांक आनी भावार्थ्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुझ्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडीयत्मेच्या सरगर्सांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. शेकी भावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांची जीवन बागे मरण मरून सर्गात व्यसनाता ससना देवा होगळसोचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. Saloresa martirama pasat विनती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर पदवेदारा देवा, भाग्यवंत लोरेसन आपल्या वळवळांच्या उज्यांचेर जैत वर्षी तुवें केले. आमच्या उगणाची खेड आमी पालवशे कर म्हण आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सौम्यावर वे.
सौम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सौम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी मोग तुजे सरशी पावून दी. सोमी तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासण देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कसरूनशा तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी चाकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासूनतले तांकां सोडय. मोतीच्यानी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतेचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची खरी भक्तिवत जावन जियोवची आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सौम्या मारिफात. आमेन. समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काळ तुमचेर रावो. आमेन. ह्या पवित्र थळार हाती घेतली अभिवृद्धीची सर्व कामां आनी तिच्या आडकळ्याच्या सक्तेतावन जैत जोडून कामां बेगीनच पोंता पावूंक सालोरसाच्या मजतीन देवाची ससे मागून सांगाता मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. वर्षाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.